प्रितीच्या भाव तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज शुक्रार आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 5वो विसवोर वोड 27 ते 32 पर्यंत. Matthew chapter 5 verses 27 to 32. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. पोटद्वार करूं नये अशें सांगलेलें आसा म्हूण तुमी आयकलां. तर हांव तुमकां सांगता, जर कोणूय एके वस्तुरेचेर कामचारीन दोळे घालीत ताणें आपल्या काळजांत तिचे कडेन पोटद्वार केलोच म्हूण अपराधी. पातो कादारूंक तुजो उजवो दोळो तुका ओडून व्हरता जाल्यार तो उमटून काड आनी भायर उडय. कित्याक तुजी आखी कूड एमकोणांत उडोवन घेवचे परस तुजे एकाच सांद्याचेर नाश जाल्लो तुका अदीक बरें. आनी तुजो उजवो हात पातो करूंक तुका ओडून व्हरता जाल्यार तो कातर आनी भायर उडय. कित्याक तुजी आखी कूड एमकोणांत गेल्ल्या बदलेक तुजो एकूच सांदो बिगडलो जाल्यार तुका अदीक बरें. घटस्फोटी विशीं शिकवण. अशें सांगलेलें आसा, कोणूय आपले पत्नीक सोडून दितलो जाल्यार पयलें ताणें तिका घटस्फोटीचें पत्र बरोवन दिवचें. पूण हांव तुमकां सांगता, समोर तिचेर आड लग्ना संबंदांत येतेल्यांची मात गजाल कुशीन दवरून जो आपले पत्नीक सोडून दिता तो तिका पोटद्वारीन जायशी करता. आनी कोण घटस्फोटीचें पत्र दिवन सोडलेले बायले कडेन लग्न जायत जाल्यार तो पोटद्वार आदारता. प्रितीच्या भाव आयचें शिवर्तमान जें आमी आयकलां, जेजू आयज आमकां एकदम कोडी उदकां उलयता. आनी भाव भयणीनो, 2000 वर्सां जावन जेन्ना हें देवाचें उतर शिकयल्लें जेजून, आनी आतां आमी 2000 वर्सां जावन हें देवाचें उतर आयकता. आतां संवसार इतलो बदलला, काजाराचो समन इतलो आतां सवाय जाला की लोक आतां काजार जाता, 2 म्हयन्यांनी सोडटा, आनी बायलेशी संबंद दवरता, आनी बरोबर कोणा बरोबर संबंद दवरता. म्हणजे अहें जालां की लोक लग्नाच्या संबंदाक कसलोच वालोर दिना. पूण भाव भयणीनो, आयज जेजू आमकां कितें सांगता, तो कितें सांगता, एकदम ही उतरां जी सांगता तो आमकां ही सजमणी मेळ्ळी जाल्यार आमी आमच्या काजारा संबंदांक, आमच्या काजारी जिवितान आमी आमच्या काजाराक, आमच्या घोव बायलांक आमी इतलो आमी मान आनी रेस्पेद आनी वालोर आमी चड करून आमच्या काजारी जिवितान आमचें दुसरेंच आसतलें आसलें. आयज कितें म्हणटा तो म्हणटा 31 आनी 32 वडीर आयज आमी नियाळ करुया. घटस्फोटी विशीं शिकवण दिता. तो म्हणटा, कोणूय आपले पत्नीक सोडून दितलो जाल्यार पयलें ताणें तिका घटस्फोटचें पत्र बरोवन दिवचें. अहें बरयल्लें. अहें जेन्ना जेजूच्या वेळार आसलो, कायद्याचो प्रश्न आसलो, कायद्याचो वेळ चलतालो, मोजेसांचो कायदो दिल्लो लोकांक, त्या प्रमाणे अहें चलतालें. कितें जाल्लें, थंयसर जेन्ना लोकांक आपली बायलेक आपल्या घरकाराक सोडूंक जायलें, हें उलयल्लें. कोणूय आपले पत्नीक सोडून दितलो जाल्यार पयलें ताणें तिका घटस्फोटीचें पत्र बरोवन दिवचें. तें अहें जाल्लें, तसलो कायदो आसलो. पूण आयज जेजू आमकां कितें सांगता, पूण हांव तुमकां सांगता म्हणटा, समृद्धीचेर आड लग्न संबंदां जितलेंची मात गजाल खुशीन दवरून जो आपले पत्नीक सोडून दिता तो तिका पोटद्वारीन जायशी करता. आनी कोण घटस्फोटीचें पत्र दिवन सोडलेले बायले कडेन लग्न जायत जाल्यार तो पोटद्वार आदारता. भाव भयणीनो, देवाचें उतर म्हणटा, एकलो घोव आनी बायल जेन्ना हो काजाराचो संबंद जोडटात, ती आतां दोग जाणांनूय पोटी एक जातात. आनी देव म्हणटा, जें ताणें एक केलां तें कोणाचेर सोडूंक जायना, कोणाचेर तोडूंक जायना. हो काजारो संबंद केन्नाच कोणाक तोडूंक जायना. आनी भाव भयणीनो, हांव तुमकां सांगता म्हणटा जेजू, हांव सांगता तुका म्हणटा जेजू, तो म्हणटा, जो संबंद घट केला, जो जेजून एक केला, ते कोणाच्यान सोडूंक जायना. कित्याक म्हणटा तो, कित्याक हो जावन आसा
एक मानामेंत. जेन्ना एक घोव आनी बायल एक जातात ते जावन आसा देवाचें उतर. भाव भयणीनो, जेन्ना देवान आदामाक आनी इवेक रोचलेली तेन्ना ताका आदामाक आनी इवेक एक मनीस केल्ली. पूण जेन्ना ताणें आदामाक रोचलो तेन्ना ताका न्हिदेन घालून आतां ईव ताका रोचली. आनी भाव भयणीनो, देखून देव म्हणटा, जें देवान एक केलां तें कोणाच्यान सोडूंक जायना, कोणाच्यान तोडूंक जायना, कोणाच्यान मोडूंक जायना. देखून भाव भयणीनो, जेन्ना एका 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 भावार्थीचें लग्न जाता, जेन्ना आमी काजार जाता, आमी इगोर्जेन वता, हो साक्रामेंत जोडटा, तेन्ना फकत दोन मनशां मदें हो काजार लग्न जायना. तीन मनशां आहात, एक घोव, एक बायल आनी जेजू आसता. आनी भाव भयणीनो, एक एकल्या क्रिस्ती काजरा साक्रामेंतान तीग जाणां असतात, घोव, बायल आनी जेजू. देखून जेजू आसत जाल्यार आमच्यान हो संबंद तोडूंक जायना. आयज भाव भयणीनो, आमच्या संवसारान इतलो लोक आतां कितें करता, थंय आतां काजार जातात, एका वर्सान 5 वर्सांनी 10 वर्सांनी आपले बायलेक आपल्या घरकाराक सोडटात. कित्याक तांकां आजुनूय ही सजमणी जी देवान आमकां दिल्या तेजे उतरा वरवीं. जेन्ना आमी हो साक्रामेंत तोडटा, आमी जेजूक आमी दोशी कोत्ता. आनी आमी आतां इफेरनान कित्याक जेन्ना आमी जेजूक सोडटा, आमी सजमनाक कितें आमी पातो काजरता म्हणून. देखून भाव भयणीनो, काजार जावचे पयलीं, हो लग्नाचो साक्रामेंत जोडचे आदीं आमकां जाय सजमणी कितें जावन आसा हें. कितलो लोक आजून सजमणी नासतना ती काजार जाल्या आनी तांचो संबंद तुटला. पूण ती नको आसली जाल्यार आतां आमी जी आतां देवाचें उतर आयकता, आमकां ती सजमणी मेवल्या, आमी आतां दुसऱ्यांक आदार करया. जेन्ना लग्न करचे आदीं ताका उतराची सजमणी दिवया की हें लग्न म्हणजे कितें. जेन्ना आमी एक घोव बायल एक जातात काजाराच्या संबंदान, तांच्यान आतां सोडूंक जायना. वय संबंद घडच्या आदीं आमच्यान नियाळ करूंक जाता, आमच्यान मागणें करूंक जाता, आमच्यान पवित्र आत्म्या कडेन मागूंक जाता की खरेंच हो म्हजो घोव, खरेंच ही म्हजी बायल. आनी ताच्या उपरांत कसलेच त्रास येवं, कसले आडखळ येवं, आमी जाणो की जेजून आमकां एक केल्यान म्हणून आमी केन्नाच सोडूंक, केन्नाच हें चिंतपाचें न्हय. कित्याक आमी जेजूक सोडटा, आमी जेजूचेर आड वेता. जें ताणें एक केलां आमी आतां तोडूंक सोदता आनी तें तोडूंक जायना. देखून भाव भयणीनो, जेन्ना आमी तें खोदता, ही सजमणी घेवन आमी आतां व्हडलें पाप कोत्ता, आमी जेजूक सोडटा आनी तेज्या उपरांत आमच्या जिवितान कसलेंच बरें जायना. आज जेजू फुडें कितें म्हणटा, जो आपले पुतनीक सोडून दिता तो तिका पोदवारीन जायतशी कोडटा. आनी कोण घटस्फोटीचें पोत्र दिवन सोडलेले बायले कडेन लग्न जायत जाल्यार तो पोदवार कातारता. म्हणजे भाव भयणीनो, हें हांव म्हणना, देवाचें उतर म्हणटा, जेजू सांगता. आनी ही आयज सजमणी आमकां मेळत जाल्यार आमी आमच्या खासरी जिवितान इतलो वालोर दितले, कित्याक जेजू आसा आमचे कडेन. वयर त्रास आसतले, वयर सकल जातलें, पूण जेजू हा म्हणून आमी सदांच एक जैतिवंत जिवीत जियेतले. आनी खरे भशेन आमी ही जी देवाचें उतर दिलां, ह्या पवित्र आत्म्या उदेशीन आमी आमचें खासरी जिवीत जियेतले आनी एक दीस एक सर्गीचें सूख भोगूंक आमी पावतले. आयज भाव भयणीनो, ह्या उतराचेर आमी खरीच भाशेन नियाळ करुया. जे आमी काजारी जिवीत जियेता ह्या वेळार आमकां कसलोच वालोर ना, आमच्या पुतनीक, आमच्या गोरकाराक आमी आजुनूय ही सजमणी घेवंक ना. आयज आमी देवाचें बोगसणें मागुया आनी हें आमचें काजारी जिवीत हें मोगान, जेजूच्या मोगान आनी मोगान आमच्या गोरकाराक आनी आमच्या पुतनीक ह्या मोगान, जेजूच्या मोगान आमी जिवंक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरुंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव